हॅलो फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी सगळीं? सजमतां सगळीं बरीं आहाय म्हणून हांव मातशें काळें कांदिशपण आसलो न्हू, कित्याक आतां कामां सुटलो आनी वयतालो घरा. मागीर ते फ्रेंडान फोन मारलो चाय या म्हणपा लागले. सो आयज हांवें स्टार्ट केला ब्लॉग कितें जाता चोवपा लागून. चोवपा म्हणजे हांव कोतो म्हणून स्टार्ट, कित्याक तें हे दिसा घरा कडेन आसत न्हू, सो तें आपणा म्हणजे मातशें मूड येना म्हणून. सो तेका लागून हांवें स्टार्ट केला. आनी आतां तें म्हणपाक चाय या. आतां नायटीसान सुटले कामाचे, सकाळींची 4:30 जाली आनी आतां आमी वयताय चायेक. आमी चायेक दाखय तुमकां वयताय ते. आमी चाये वयताय थिंगा एक श्रीलंकनागे शॉप आहा, जीन कॅश एंड कॅरी ते सायडीच्यान. आनी थंय एक शॉप आहा तें रातीको 24 hours ओपन आसत दिसत म्हाका. हें लायट पेट्टन दिश्टी पडटा. सिग्नल जालें, मार्की मेळ्ळें ग्रीन. आनी आतां वयता थिंगा. रातीकोडे अशें करून तो डोसा बिसा कोताय थिंगा. आनी तेंगेलें मटन आनी पराठा बीन तशें करून आनी चिकन बीन आसोता, ग्रेवी आयटम कितेंच. सो ते कितें खाताय आनी येताय आमी सकाळींचे वचपाचें न्हांवपाचें. आनी आयज म्हाका सकाळीं बाये पावोवपा इस्कोला वचपा पडटलें, कित्याक आयज सासूमांयक काम आहा. सो आयज म्हाका पडटलें चड करून, कित्याक बाबा म्हजे बोलयेतून तें गेलो जाल्यार बाब मागीर उठलो जाल्यार मागीर मुगे कितें पिड्याक वयतलो. सो तेज्या परस हांव बेगीन गाडी घेवन वचून पावोन येता तो बरो न्ही, आनी बेगीन जातलें बीन. आनी लक्कीली थंय मुगेलें सिग्नल ग्रीन जालें आतांच आनी हांव सुटलो. आनी चंय थिंगा हिंगा आमी च्या पिताय एवरीडे म्हळ्यार एवरीडे न्हू, केन्ना अशें करून चायेचो मूड येयलो जाल्यार हिंग बसून च्या पिताय आमी. आनी ते पावल नाय कितें अजुनी पावल ना दिसता म्हाका. खंय आहाय ते चोयता, फोन करून चोयता खंय आहाय ते. ही थंय एम्बुलन्स येयली ते दिसान येयल्या आनी मोद्या टर्मालान गेली, कितें एमर्जन्सी बी येयला आसतली. सो आनी ती थिंगसान टर्मालान गेली मागीर. आनी आतां मातशें हिंगा येयले चायेक स्पेशल. केन्ना अशें करून पिका 1-2 पाटी येताय आमी राती म्हळ्यार अर्ली मॉर्निंग अशें सकाळीं 4:30. आनी थंय गाडी वता आनी तेजे ऑपोजीट थिंग ही 2 24 hours शॉप आसता हिंगा. आनी ते फॅमिली सेंट्रल. आनी आतां आमी चाय येयले आनी आमगेले अच्छा हिंगा गेला एक मसाला डोसा आनी तेंच्यांनी गेल्या मटन करी आनी एक बस बॉल. सो आतां आमी ते मटन करी आनी मसाला डोसा खातले. थंय च्या पिले आनी आतां वयता घरा. च्या दाखयलें न्हू तुमकां कितें गेलो तें, आनी मागीर खाता तें हांवें दाखोवप ना. आनी थंय म्हाका कितें मेळटा बस बॉल, मँगो चिली मँगो कितें तें मागीर घराको वचोन केन्ना पिवन चोवपाचें. विकेंडा ऑफ आसत त्या दिसा. आनी आतां वयता घरा, कित्याक रायट टर्न मारपा पडटलो, यू टर्न. आनी यू टर्न मारून वयता घरा. आतां वचपाचें न्हांवपाचें आनी रेडी जावपाचें बाये इस्कोला पावोवपाक, कित्याक आयज ती घराको ना न्हू. आनी घराको ना म्हणटकीर मागीर म्हाका वचपा पडटा मोस्टली पावोवपाक. आनी आतां उजवाड जालें. सो सकाळीं 5 उजवाड जाला, 5 जाले आनी उजवाड.
आतां लोक सगलो कामां वयता आनी आतां आमी चाये गेलो थंय तेतून लोक कामां वचपा येयल्लो बाय थिंग अशें करून थिंग रेडी अशें करून फ्रायड रायस बिरयानी नूडल्स बी मेळटाय आनी लोक मागीर कोण अशें करून घराको जेवण बांदूना ते मागीर थिंगसान टिफीन वताय तशें करून थोडे रांदनाय बीन न्हू कोण एकलो बी आसत आनी केन्ना एक तुका रांदपा मूड ना धर तूं तेतून ती लोक अशें करून भायर सावन जेवण वताय मोस्टली तेतून चडशें भायर सावन जेवण वताय आनी कितें जेवण सद्या जेवपाक जाय उपास कितें रावता तूं उजवाडची 5 जाता उजवाड आनी आय थिंक ते सिल्वर टायम्स म्हणून आहा थंय तांबडी लायट पेट्टा ते म्हाका सदां 24 hours ओपन दिसता म्हाका ते जायत पडा चोयलां लोक थिंगसान भायर सर येता आनी म्हाका आतां येता आसतना खूंय सिग्नल पडलो ना रायट सगळे कोण कमी नाहलोले आनी बरो जालें म्हगेलें डायरेक्ट येयलो आतां घरा येता आसतना म्हाका खूंय आतां सिग्नल मेळोना आतां च्या पिवन येता आसतना आनी सगळे कोडे बेगीन वालोले मोस्टली आनी काल हिंग कितें काम करताले आनी काम करता आसतना तेमी सिग्नल बी घालन दवरलो अशी मागीर रोखडी काण वयली बरो जालें म्हणलें कित्याक हिंग सस्पेन्शन मारलो तेमी एक दिसाचें पार्किंग सस्पेन्शन एकूच दिसा भितर केला आसलें तें सिग्नल जाल्यार मागीर कास्तीक जाता मातशें वयता राव आनी अशें ट्रॅफिक हिंग एकूच सायडच्यान मोदीच्यान वचों मेळटा थंय दोनूय सायडीच्यान गाडी आसताय आनी पावत येयलो घरा आनी आतां घराको पावत येयलो आनी आतां वयतलो समतो न्हांवपाक ती सासू मागीर उठली आसतली उठोन बाबा दूद बी केला आसतना युजली एक्चुअली हांव करता सकाळ फुडें उठोन हांव कामाक सांगलें म्हणटा बी न्हांवोन मागीर बाबा दूद बी करता आनी दिता दूद मागीर तें पिवयता हांव वखद करून दिता आनी मागीर तें पिवून मागीर हांव दिता आनी हांव मागीर न्हिदो वयता आयज म्हाका न्हिदो मेळपाना कित्याक आतां इस्कला बाबा आसा न्हू इस्कलाच मागीर पावय न्ही आनी मागीर न्हिदपाचें आनी आयज गाडी घेवन येता हांव कित्याक म्हाका न्हिदो जाय नाल्यार चलोन वचपा जातालें बाय म्हाका सांगतालें आपणा सायकल घेवन यो म्हणून आपणें सायकल घे आनी इस्कला पळय आपणा सायकल घेवन वचूंक जाय म्हणून ती सायकल आनी कोण वयतालो घेवन ऑर्डर तूं तेज्या परस हांव ताका पावयन येता बरो न्हू आनी आयज बीन कलेक्शन डे सो गाडी मातशें सारकी दवरची पडटली तें बीन व्हरपा येता न्ही तें आनी कामाचे सन कामाचे म्हण कामाची स्टाफ शॉप आसा चोरिजो आनी मीट बॉल चोरिजो म्हणजे चिकन आनी चोरिजो बॉल चाळ्ळे कामाचे सन आतां बीन सगलीं लायलीं सारकी कितें आयज बीन डे बीन व्हरपा येता आयज रिसायकलींग आनी फूड आनी तें जनरल वेस्ट वतले सो आनी हाडलें मागीर हें जालो टिफीन फूड चाळू केल्लें आनी चिकन गेलो मरे चिकन चोरिजो घेयले कामाचे सन घेवन हाडले हे थंय हांव न्हेसोन बीन रेडी जालो आनी आतां हांव वयता एका इस्कला पावपाक न्हांवोन बीन हें थंय तें कामाक भितर बसून हा थंय आनीक बीन हांवें रेडी करून दवरले आतां आयज बीन कलेक्शन डे आहा एवरी वेनसडे थंय हिंगा बीन कलेक्शन करपा आमगे एरियाक आनी लोक आतां इस्कला वचपा भायर सरलो सगलो सो आमी भायर सरताय तशें एबनेम आनी येयलो आनी आतां आमगे हिंगा रेडी आहा स्कूल वचपा मस्ती ओके हांव समजा तुका आतां इस्कलाको मेळटा कितें इंट्रस्टींग जालें मागीर सांग आतां थंय हांव पावलो मागीर घरा कडेन भायर इस्कला पावयलें आनी येयलो आनी आतां वयता घरा गार्बेज पयलें आनी एक काम आहा कितें
गार्बेज पयले म्हाका एक काम आहा कितें आमकां तें गार्बेज पयले म्हाका एक काम आहा कितें रेंट दिवपाचें आमी रावता तें घराचें सो एवरी 6th सो तारीख आमकां तेका रेंट पे करचें पडटा ऑनलायन दाटय ओद कॅश दिताय सो ते दिता आनी मागीर वयता घरा आनी आतां सांजे पावलावलीशी कित्याक नायट करिल्लो न्हू सो नायट येयले म्हणटकीर मागीर न्हीद येता स्पेशली कालूय बीन न्हिदोना सारको न्हिदोना म्हणजे काल न्हिदलोलो बट काल नायटीक गेल्लो म्हणजे काल हाफ डे न्हिदलोलो कित्याक हे रातीक हांव न्हीद सारकी जायना आनी दिसा आतां 9 बी न्हिदता हांव 9 न्हिदोन मागीर रोखडें 2 म्हळ्यार उठों जाय भायर इस्कोला हाडपाक वचपाक आयज एक्चुली हांव नॉर्मली केन्ना अशें करून सकाळीं फुडें भायर पावून च्या पिता कितें हातान न्हिदोता सो आयज कांय हापना कित्याक सकाळीं हांव च्यायेक गेलो न्हू कामां येता आसतना सो थिंगसान हांवें येयलें ह्या टायमाचेर हिंगसान सांबाळून काडपाक पडटा गाडी कार कित्याक हिंगा लोक स्कुला भुरगीं येताय आनी स्कुला पेरंट्साय आसता भुरग्यां पेरंट्सां आसताय सगळीं क्रॉसींग करताय ती पावपा येताय ती स्कुला सो ताका लागून सुसेगाद काडपाक पडटा गाडी नाजाल्यार कोणाक लागत बीन म्हणून मातशें क्रावडेड अशें आसत न्हू पेरंट्सांय भुरगीं आनी ह्या बोर्डाचे 2-3 स्कूल आहाय सो खंयची सगळीं भुरगीं एक टायमाचे सगळे एक टायमाची स्कूल स्टार्ट सो सगळीं एक बाबा आसत थंय सो ती चड जाण जाता मागीर थिंगा आख्खो क्रावड जाता आतां मातशें आमगे लँडलॉर्डाक घेवयता आनी ताका रेंट दिता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके सो आतां हांवें ताका दिलें तो भायर मेळ्ळो म्हाका आमगे लँडलॉर्ड सो ताका दिलें आनी आतां हांव भायर सरता घरा वचपाक म्हाका जेम येवपा लागलीशी येतालो हांव टिकेट दिताय ते भोंवताय अशी कोणागे कोण सिजन आमी कोण दोलो आहा गांव म्हणून ती कामां मेळटाय ते चडशे लोक खंय पार्किंग मेळटा गाचयताय फ्री आनी थिंग दोतोय वयताय तांकां थिंगा बिश्टी आनी पेड दोतो जाल्यार तांकां चार्जीस पडटा न्ही चड सो ताका लागून अशें करून फ्री पार्किंग आसा सोदताय ती हो सगळो कंट्रोल झोन सी झोन सो ते भोंवताय सी झोना कोण दोन बी वयता म्हणून मागीर टिकेट लायताय आनी वयताय मागीर आनी एवरीडे अशें करून कावंट रेंटार मनीस क्लिनींग आहा थंय रस्ते सगळे काडपाक रस्त्या वयले बीन आसत एवरीडे काडटाय सो ताका लागून मातशें रस्तो मातशें निवळ दिसता आनी मागीर म्हळ्यार ते अशें करून आख्खो रोड बरी साफ करताय क्लीन करताय सो हिंगा कावन्सील बरो काम करता अशें जाल्यार फकत लोक वता आमी ते दाटी करताय आख्खी एरिया आनी आतां म्हाका सिग्नल ग्रीन आहा सो वयता आय थिंक फाटल्यान एक व्हॅन दोलो आहलोली सो ताका लागून मातशें ट्रॅफीक कंजेस्टेड दिसतालें म्हाका हांवें कॅमेरा ऑन करूं ना तेन्ना आतां कित्याक थिंगा डिलिव्हरी जाताय न्हू अशें शॉपाच्यो सकाळ फुडें सो ताका लागून आतां म्हाका थंय सिग्नल मेळचें रेड मेळ्ळें
सकाळ फुडें हेचे सगळे अशें केन्ना मदें व्हॅन बीन दवरलो आसताय कित्याक थिंग ते शॉप आसता ते शॉपाक तेंगे डिलिव्हरी जातात सो तांकां आनी ऑप्शन आसना कित्याक थिंगा मोदें येवन तांकां लोड करचें पडटा ऑफलोड करचें पडटा कितें सामान येता तें नाजाल्यार तांकां पयस पडटा सो ताका लागून सकाळ मातशें ट्रॅफीक एशें तशें जाता कित्याक मोद दवरलो म्हणटकीर ट्रॅफीक फाटल्यान गाड्यो येताय त्यो मातशें तांकां दुसऱ्या वाटेच्यान वचपाक कास्तीक जाता ग्रीन जालें आमगे सिग्नल सो हांव आतां वयता आनी सारकी एक न्हीद मारता आतां खबर ना म्हाका थिंग मोदें बिना बी गाडी मेळना पुरो हेजी बीन व्हरपा येता नाल्यार हांव आमगे रस्तो ब्लॉक जातलो ती वेळ येयले इचय आहा बिना गाडी दाखयता तुमकां इचय बिना गाडी आहा सो लक्कीली ती म्हाका हिंगा मेळ्ळी बरें जालें मुखार मेळना म्हणून कित्याक हिंगात गाडीक म्हाका सायडीच्यान काडून वचपाक मेळटा थिंग मोद मेळ्ळें जाल्यार आवय हांव उरलो आज वेनसडे न्हू ते अशी वेनसडे आमगे अशी वेनसडेचे ते गारांतू बीन कलेक्ट करपाक कॉमन आहा ती म्हाका सुद्दां ते एवरीडे कोताय जी रोड सायडीच्यान आसताय ती थिंगे ब्रिजाको बी मेळ्ळें जाल्यार हांव उरलो ब्लॉक मुगे वे सो बरें जालें तें म्हाका फाटल्यान मेळोन आनी ओके आतां हांव वयता घरा कडेन आनी न्हिदोता सो आतां हांव वयता न्हिदोंक म्हणचे आतां हांव पावलो आनी आतां हांव वयता न्हिदोंक सो आतां हांव पावलो घरा आनी आतां गाडी दवरल्या हिंगाच आनी आमगे बीन आजून कलेक्ट केलें नाय आतां कोतोले थोड्या वक्तान सो आतां हांव वयता न्हिदोंक सो तुमकां हांव आयचो व्लॉग धाकटो व्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक कोराय सब्सक्रायब कोराय आनी पुट हार्ट इन द कमेंट आनी शेअर कोराय आनी तुमच्या फ्रेंड्सांक सांगाय सब्सक्रायब कोराय म्हूण टिल देन बाय बाय सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग